मोगाळ बाबा भयणानो आनी खेरीत परून TFRCC TV पळयतल्या भाविकांनो, मोगलिश्टांनो, आमी ओयतुंबराच्या म्हयन्यांत आसात आनी हो म्हयनो जावन आसा आमकां रोजाराचे मागणे करूंक आपयता तो म्हयनो आनी आमी सायबीण मायचें जिवीत नियाळटा. जितले फावटी आमी रोजार कोत्ता तितले फावटी आमी सायबीण मायच्या दोळ्यांतल्यान जेजूचें जिवीत आमी पळयता. आमी जर जुवांवाचे शुभ वर्तमान 19 20 आनी 7 वळ वाचली जाल्यार आमकां थंयसर मेळटा की जेजून आमकां सायबीण माय आमची आवय कशी दिली आनी दोर एकल्याची ती आवय. पूण मोगलिश्टांनो, जायते फावटी सायबीण माय लागीं हो आवयचो संबंद आमचो तितलो गोट ना. देखीक आमच्या संवसारी आवय लागीं आमचो संबंद जो मोगाचो आसा, जो आपणापणाचो आसा, तसलो संबंद ना. देखीक जेन्ना आमकां कितेंय दूख जाली जाल्यार आमी आवय गे म्हणटा. जेन्ना आमकां कितेंय वायट जालें जाल्यार आमी आमच्या आवयच्या विंगेन धांवता. पूण सायबीण माय लागीं आमकां वचपाक जायना आनी हाचें म्हाका 2 कारण दिसता. पयले सुवातेर जायतीं जाणां भावा भयणां चिंतात की सायबीण मायच्या जिवितांत कांय खाशेलपण ना. देखीक तांकां दिसता तिका सांतपण मेळ्ळें कित्याक तिणें देवाच्या पुताक जल्मांत हाडलो, ताचेवन व्हडलें आनी ताणें कांय करूंक. आनी दुसरे वाटेन आसात जे लोक सायबीण माय सारको आल्तारा वयर दवरता. ती इतली वयर उरता की तिचे लागीं उलोवपाक, तिचे लागीं आमच्यो दिसपट्यो गरजो व्हरपाक आमकां आगोडाय लागता. मोगलिश्टांनो, ह्या दोनूय बाजू मदें आमी सायबीण माय खरेपणी कोण व तिचें काळीज कसलें आसलें तें नियाळूंक आमी फाटीं उरता. आमी जर सायबीण मायचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता की सायबीण माय खरें स्वर्गा राज्याची राणी, पूण त्याहून अदीक ती आमच्या सारकी सादी मनीस आसली. आमी जर तिचें जिवीत नियाळलें जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन ती जेन्ना तरणाटी कशी आसली, आंकवार आसतना तिका ती गोरबेस जाली आनी हे कोश्ट तिणें सोंसले. जेन्ना जेजू जल्मतालो तेन्ना तिका जायतें सोंसचें पडलें. जेन्ना जेजू वाडलो तेन्ना हेरोद पादशाह ताका मारूंक सोदतालो तेन्ना तिका पोळ मारची पडली. जेन्ना जेजू वाडटालो तेन्ना तो देव तेंपलांत सांडलो. एक आवयचे काळीज जे भशेन रोडलें तेच परी ती रोडली. आमी पळयतात कशे भाशेन आख्ख्या सायबीण मायच्या जिवितांत जेजूक लागून जेजूक लोक कितें कितें म्हणटाले हें सगळें तिणें आपल्या काळजान बाळगून दवरलें. जायते फावटी तिच्या फामिलीचे प्रश्न आहले, जायते फावटी जेजू कितें सांगतालो तें तिका सोजमनासलें. पूण ह्या सगळ्या मदें ती बोरवाशाची आनी भावार्थाची मनीस जाली. आनी शेकीमे जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो तेन्ना ती जेजूच्या मोन्नाक रोडली. कितें हेल्पलेसनस कितें ती तिणें अणभवली आनी एक सादी मनीस कशी ती आसली ती रोडली. मोगलिश्टांनो, तिका सायबीण मायचो भागिवंतपणाचो दर्जो न्हयच फकत जेजूक जल्म दिलो हाका लागून मेळ्ळो, पूण त्याहून अदीक तिणें दर एका खिणान आपल्या जिविताच्या देवाचें उतर पाडलें आनी देवाच्या राज्याक ती वावुरली. हाका लागून आमी तिका सांत अशी मानतात. मोगलिश्टांनो, आमी जर सायबीण मायचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येतलें ती जावन आसा एक हुस्क्यान भरलोली आवय आनी ही तुजो हुस्को दर एका काळार ती दाखयता. आमी पळयतात कशे भाशेन तिच्या हाजीरपणान, तिच्या दर्शनांनी ती जायते कडेन दिसून आयली आनी तिणें आपलो संदेश दिलो. देखीक आमी लुड्स हांगा तिचें एपरेशन जालें तें पळयतात. कशे भाशेन एक साद्या भुरग्याक बर्नदॅत नांवाच्या ती दिसली आनी ताच्या भावा भयणांक मागीर ती दिसून आयली आनी तिचो संदेश सोंपो आसलो. मागणें करात, तुमचे पातक रोडात, तुमचें जिवीत बदलात आनी देवाच्या राज्याक तुमी आयती राव. मोगलिश्टांनो, हो जावन आसा हुस्को सायबीण मायचो, जातूंतल्यान दर एका एपरेशनान तिणें आमकां दाखयला. सायबीण मायन आपलें काळीज आमचें सवें उक्तें केलां. आमचो जबाब कितें जावंक जाय? मोगलिश्टांनो, हो आमचो जबाब सोंपो जावंक जाय. पयले सुवातेर आमी रोजाराचे मागणे घेवन आमचे मागणे करूंक गरजेचें. रोजाराचे मागणे न्हयच फकत एक रिपिटेशन, पूण जितले फावटी आमी रोजाराचे मागणे कोत्ता तितले फावटी आमी क्रिस्ताक लागीं येता.
आमी सायबीण मायच्या दोळ्यांतल्यान जेजूचें जिवीत पळयतात, कशे भाशेन ती संवसारान जियेली ताची आमी नियाळ कोत्ता आनी आमच्या कोश्टांनी आमच्या खुर्सान ती आमकां आदार दिता. देखीक जेन्ना आमी संतोसाचें मिस्तेर नियाळटा तेन्ना आमी सायबीण मायचो जो जबाब तिणें गाब्रिएल दुताक दिलो ताचेर नियाळ कोत्ता. देवाच्या वावराक आमी आयती रावन देवाचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत जियोंक ती आमकां आपयता. दुखीचें मिस्तेर आमी नियाळटा पळय तेन्ना आमी सायबीण माय सांगाता जेजूच्या क्रुसा मोली आमी उबी रावता. जेजू कोश्टवलो ते कोश्ट आमी पळयतात. सायबीण मायन कशे भाशेन धीर दाखयलो आनी ह्या कोश्टांचेर जैत व्हेलो तें सुदारण आमी घेता. आमच्या दिसपटी कोश्टांचेर जैत व्हरून आमी बोरवाशाची मनशां जाता. आमी जेन्ना ओर्काचें मिस्तेर नियाळटा पळय तेन्ना आमी पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो आमकां आसा हें आमी कोळीत जाता आनी आमी देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी जियोंक फुडें वता. तर मोगल इश्टनो, आमी सायबीण मायचें जिवीत आमचें करूया. एक आवय कशी ती आमकां राखता सांबाळटा. ती स्वर्गार आसा खरी, पूण ती ह्या संवसारांत दर एका दिसा आमच्या सांगाता चलता. आमच्या कोश्टांनी ती भाग घेता, आमचे पिडेन ती आमकां घोटाय दिता. आयज आमी कितें करूं येता? आमी ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यान जाता ते प्रमाणे फामिली सांगाता आमी रोजार करूया. रोजाराचें कोण जावन आसा एक हातयार सायबीण मायन आमकां दिला, इग्रोज मातेन आमकां दिला वायटाचें झुजू. जितले फावटी हांव तेस कोत्ता तितले फावटी हांव जेजूक लागीं येता. जितलो हांव सायबीण मायक लागीं येता तितली ती म्हाका जेजू लागीं हाडटा. मोगल इश्टनो, आमी सायबीण मायक एक देवी कशी पाचारिना, पूण तिचें जिवीत आमी नियाळटा, तिचें बागीवणपण आमी समोरुंकता. आयज मोगल इश्टानो, आमी ओयतुंबराच्या म्हयन्यान एक निचेव करूया. दर एका दिसा हांव रोजाराचें मागणें कोत्तलों. जावं म्हाका बेजार येता, जावं म्हाका वाज येता, तरी आसतना हें मागणें आमी करूया. दर एका दिसा हें मागणें कोत्ता आसतना सायबीण मायच्या मुखार आमचे कोश त्रास आडकोली आमी दवरुया. सायबीण मायक आमच्यो गरजो सांगुया. ती जावन आसा एक आवय जे भुरग्याचे आपले मागणें आयकता. आनी आमच्या दर एका दिसा जेन्ना आमी सायबीण मायक आमच्या जिवितान आपणायतल्या, तिका आमी हाडटल्या, तेन्ना आमच्या जिवितान वेगळोच संतोष आमी भोगतले. जितले फावटी आमी सायबीण मायक आमच्या जिवितान हाडटल्या आमचें जिवीत बदलतलें. जितले फावटी आमी सायबीण मायक आमच्या जिवितान येवकार दितल्या तितली आमी ओदीक जेजूच्या मोगांत वाडटले. तर आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक सायबीण माय आमकां आदार. तर ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यान तिच्या मोगांत आमी वाडुया आनी आमचें जिवीत बदलुया. सायबीण माय जावन आसा एक आवय आनी ही आवय आमच्या सांगाता सदां आसा. हें सोत ओळखुया, ह्या सोताचेर आमी पातयोया आनी आमचें जिवीत बरे भाशेन जियोया. आमेन.